ख्रिस्त आमच्या सगळ्यामध्ये पाहते. Bagi
सुंदरीच्या बळीच्या तुझ्या बघेवर लोकांच्या निवडी वगैरे सक्षाच्या बघेवर सगळ्याच लोकांनी सुमेश भक्तांना मिळून काढले राजनांद आमको वाटवलो त्यांच्या वीर सादर आमका निरंतर भेट करून आम्ही विश्वास करता बाबा या वेळेवर आमची सगळ्या पिढी तिच्यावर सगळ्या संसारात शांती कारण ठाऊ करून मागता जसा फ्रान्स मध्ये बघेन बाबाच्या पीटर बोलावते लोडी बाबाच्या सांगितला कोणी सगळ्या सुमेश लोडी आणि मुळे घराला पुत्रांना जोडून घेतले सगळे पडते सगळ्यांनी त्या संसारात वाटसं ज्या करू सगळे भावार्थांना पिढी मुलांना देव करेल Corona Papa, sekarang seperti yang sudah hujan, dari belum menyelesaikan. Yang sekarang bawa beli, dan juga kita dalam saran kita semesta, baik pasal jenazah dia yang di mana dulu senati. Lalu kita terus untuk berusaha, Kristen kasunyawi, kerjabudi seluruh usaha mampu dicari. Ya segitu sangat. Somia Barwaso, Tun Somia Badrasro, Rakshak Tun Dai Diuso, Jinya Zuzant Zait Diuso, Asali, Zaitachi Jini Gionu, Yaka Maina Pele, Davadin Zalili Zaunasa, Zambela Sarwancha Mogachi, Roslin Bai. आज या ती देवाधीन जाऊन महिनो सोमच्या संदर्भी
तिच्या मोगाळ कुटुंबा संगी भुरग्यां संगी तिच्या आत्म्याक ससनसो विशय मागोवन श्रद्धांजली अर्पुंचाक आमी हांगासर ह्या सभासदांक सांगत आसा. आमचे संगी आसात आमच्या फिरगेजेचे आदले विगार मानादीक बाप पिटर सरावो बापांक ह्या कुटुंबा तर्फे हांव स्वागत मागता. सांगता हांगासर आयलेल्या तुमकां सोमेस्तांक देवादीन रोजलीन बायेच्या सर्व भुरग्यां तर्फेन कुटुंबा तर्फेन हांव तुमकां स्वागत मागता. ಪ್ರಿಯರೇ, ದಿವಂಗತ ರೋಸ್ಲಿನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ದಿವಂಗತವಾಗಿ 1 ತಿಂಗಳಾಗುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರಲು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಹಾಜರಿರುವ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರೋಸ್ಲಿನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ स्वागत. विनंती करता या वाड्याचो गुरकार आसा श्री आल्फ्रेड डिसोजा ताच्या परवानगेन वाड्याची प्रतिनिधी आसा बाय आयरीन डिसोजा आनी सांगतांनी हांगासर मुखार येवंक जाय. मागण्या विधी शिकोवच्याक प्रार्थना विधी दयमाडी ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. समितीचे सांगता स्त्रियां भितर सदैव आणि सदैव चेंजीस आपले सगळ्यांची साखर समान मरी कुटुंबातले समितीचे सांगता स्त्रियां भितर सदैव आणि सदैव पॉलिटिकल चेंजीस आणि देवाचो पुत्र मनीस जालो. समान मरी कुटुंबातले समितीचे सांगता स्त्रियां भितर सदैव आणि सदैव पॉलिटिकल चेंजीस भगवंती देवाची महिमा पसत विनंती कर. माझ्या सोनिया भरगे तुझ्या पुत्रांच्या ते स्थान कुसावरवी चोणपणाच्या अंदाजाने पावाशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने ओळखून मागता. त्या ख्रिस्तांच्या सोन्यामध्ये पाहता आम्ही महिमा बापा आणि पुताक आणि पवित्र ज्ञान महिमा बापा आणि पुताक आणि पवित्र ज्ञान महिमा बापा आणि पुताक आणि पवित्र ज्ञान देवागिरी आमच्या सर्जेच्या माता पिता तुझी मोठं स्वागत समान सल्लाय आम्ही सस्तंस विशेष निरंतर प्रकाश तुझे करते समाधानांचे विषय देवली आम्ही बायच्या आत्म्याक सस्तिक विषय मागवून मागण्या विधी शिकयलेल्या असो तसे मागण्या सांगत दिलेल्या तुमच्या समेस्तांचो दुखेस कुटुंबातर्फेन हांव उपकार बावडटा. आणि आता देवादीन रोजलीन बायेक श्रद्धांजलीची उतरां उलोवच्याक हांगासर मुखार येता ह्या कुटुंबाक लागशिनान वळखूनसो तरणाटो श्री रोनाल्ड फेर्नांडीस. देवादीन रोजलीन बाय 82 वर्सां ह्या संवसारांत जियेली. जाणारी म्हणटात जीवन तें लांबायेचें जावं मोटवें जावं तें कशें जियेली वा जियेलो म्हणलें मात्र तें गरजेचें अशें आसता. देवादीन रोजलीन बायच्या जिविताचेर एक मोटवी नदर घालूंक हांव कशी व्हरतां. 1936 इसवेच्या
ऑक्टोबराच्या 1 तारखेर फौजी फिरगेच्या कृषी कुटुंबांतल्या मानेस्त जुआंव सज आनी मानेस्तीन सोबिना सज हांच्या 5 जाणां भुरग्यां पैकी एकली जावन ती जल्माल्ली. 1954 इसवेच्या एप्रिलाच्या 23 तारखेर फेर्मंडर फिगोच्या माने सिल्वेस्टर सोजा लागीं हिचें लग्न जाल्लें. मानेस्त सिल्वेस्टर सोज त्या एक फामाद मेस्त जावन आसलो. सिला मेस्त म्हणल्या नांवान ताका सबार वळखतले. हांच्या कुटुंबा जिवितांत देवान तांकां 7 भुरग्यांक फावो केल्ले. सग सले आनी तेगी सल्यो. जिवन तांचें बऱ्यान चलून आसलें आनी एकल्याचो पोड पावान येतलो. त्या देखून थोड्याच वर्सां काजाराच्या जिविताच्या थोड्याच वर्सां उपरांत रोजलीन बायक येजमोन्याक आदार जावन फुलांचो वेव्हार आरंभ केल्लो. ह्या द्वारे परिसरांतल्या सर्वय जातीच्या लोकां कडेन तिका बरो संबंद दवरूंक अवकाश लाभलो. क्रिस्तवांक ती फुलकारबाई वा फुलांबाई तर अक्रिस्तांव लोकांक ती पुतबाई अम्मा म्हणल्या नांवान ती फामाद जाल्ली. अचानक म्हणल्यार बरी 1985 इसवेंत पुत सिल्वेस्टर डिसोजा मरण पावता आनी ताज्या उपरांत कुटुंबाची जबाबदारी सगळी तिच्या माथ्यार पडटा. 7 जाणां भुरग्यांक बऱ्यान तिणें मोगान पळयल्लें आसा. हरी एकल्याच्या बऱ्या भल्यांत तिणें मुखेलपण घेतिल्लें आसा. कुटुंबा संदे म्हणटात तांचें बरें भलें जातना मात्र न्हय, घर तें पुरा विंगड जाताना तिणें मेलविचारान पळयलें आसा. तीच एक प्लॅन करतले तिजेंच म्हणे येवजन आसलें. ती सांगाता रावून एक इंजिनियरा बरी ती वावर करतली. कुटुंबांत बरो मोग दिल्लो आसा. एक समाजांत भोव गरजेची व्यक्ती ती जावन आसली. आजकाल आमचे समाज आपूण आपणाक देव सोमेस्तांक म्हणल्यार चिंतपाशी वाडोवन आसा. तरी ही स्त्री बऱ्यान समाजीक खाण गेल्ली आसा. तिजे द्वारे सबार सैरिक्यो तिणें पळयल्यो आसात. सैरिक्यो पळोवचे मात्र न्हय, सैरिक्यो दाखोवचे मात्र न्हय, सैरिक्यो गट करच्यो आनी तांच्या कार्यांनी पात्र घेवन ते कार्य सोबोवचें तें तिजें मुखेलपण खंडी जावन मेसवणेक फावो जाल्लें. एक उतर हांवें सांगायचें तिजे विशयांत. आजकाल एक स्त्री प्रस्तुतपणाची अन येताना म्हणजे प्रस्तुतपणाची घडी येताना खंडी जावन एका स्त्रियेची गरज आज एका स्त्रियेक आसता. असल्या संदिग्ध परिस्थितीर वेळ काळ पळयनासतना मोदयांचेर आज जावं दिसाचें वच जावं ती येतली आनी ते बांदतेर असो वेळ तो त्या वेळाचेर सुशेग बांदते जावचे खातीर ती प्रयत्न करतली आनी ह्या रितीन बऱ्यान स्त्रियांक पावली ती ग्रेस्त काळजाची एक स्त्री जावन आसा. असली ही एक समाजीक भोव गरजेची कुटुंबांत भोव मोगाची स्त्री फाटल्या एका म्हयन्या आदीं म्हणजे नोव्हेंबराच्या 12 तारखेर हो संवसार सांडून 82 वर्सांची बरी जिणी जियोवन ती देवासाशी गेल्या. ह्या संदर्भी तिका हांव ससांचो विशय मागता. सरस्वत देव थंयसर ताच्या राज्यांत ससनीक विशय दिवं दी म्हण मागता. अशें आसता कुटुंबा सद्यांक बुजोवण्याची 2 उतरां. 82 वर्सांच्या जिवितांत जे कितें समाजान तिणें केलें तिची देख घेया आनी समाजीक तुमी तिणें केल्लें तें बरेंपण तुमी मुंद वचून व्हरूंक जाय. आनी हांगासरच्या मोगाच्या देवादीन रोजलीन बायाच्या कुटुंबाच्या वा कुटुंबाक लागशिल्ल्यानो तुमी येदोळ वर एक रोजलीन बाय थंय कसलो संबंद दवरलो तसलो संबंध ह्या तांच्या भुरग्यां सांगाता आनी ह्या कुटुंबादारा सांगाता तुमी दवरूंक जाय. ह्या वेळार मात्र त्या रोजलीन बायेक दिवची श्रद्धांजली तुमची जातली म्हूण सांगूंक आशेता आनी मोरये मायाच्या मुखांतर तुमकां हांव बुजोवन पाठयतां. देव बरें करूं. आमी सेवकाच्या जेवणाचेर
आशीर्वाद मागच्याक विनंती करता मानदीक पिटर सराव बापान हांगासर मुखार येवंक जाय जेवणाचेर आशीर्वाद मागच्याक आमी समेस्ता उबे रावया बायचो गूड आसा न्ही करता की आमकां म्हयन्या आदीं तुज्या अदीं जाल्या तुजें थंय आपण ती आयल्या खालती मन घालन आनी हांगा आमकां ह्या वेळार उडास येता तुजें पळय तें नांवच रोजा म्हळ्यार लाते भशेन जावन आसा गुलाब आनी तो तुजें गुलाब जावन आसलो आनी तिणें मागीर ते जिणेंत गुलाबांचो हेरफुलांचो वयवाट करून त्या भुरग्यांक तिणें गुलाबा परी तिणें वाडयलां आनी ते आतां तशें आमकां दिसता कसो गुलाब चड फुल्ल्यार सोबी दिसता गे ती जीव आसतना कशी आमकां सोबायेचो गुलाब जावन आसलो नांव तशें जावन आसलें आतां तिचो फोटो पळयता न्हय की आरळी जावं गुलाबी हू म्हूण तशें बरें दिसता की आमकां सांपल म्हणटा आमी मेला म्हूण दिसता आमी मरना आनी चलयता म्हूण दिसता चलोवना तशें ती जिणी आमकां समेस्तांक सगळे कुटुंबाच्या सकडांकी ती एक आमकां प्रेरणा जावन आसा आनी तिणे भुरग्यांक तिच्या खातीर तिच्या भावार्थां खातीर ती धांवल्या दूद उजल्या तेजे कुटुंबाक आनी हेरांक खावच्या खातीर धांवन धांवल्या दूद उजल्या कितले ते कश्ट आयल्या रे तें दूद दाखोवना आनी ती कशें पोटान दिसता की भितर तशी जी काळजान ती तृप्ती आसली जावन आसा असली आमकां व्यक्ती जावन कुटुंबान दूद जावन या भयण जावन या दादल्याची एक व्हंकल स्त्री जावन भुरग्यांची आवय जावन शेजारी जावन नाना रितीने हेरांचे जिणी तिणी ते फुलां फूल जावन आसता हांव तिचें हेरांक फुलां दिवन हेरांक तांकां तेजी लग्नां बरी फालें ते उडास तिणें दिलांत तिका उडासी जावन आसा आनी तिका उणेपण आसूं पुरो सकयल आमी पातकी मनीस जावन आसा तिणें तिच्या अस्कल जिणेंत आनी हेरां भुरग्यां खातीर समाजा खातीर आनी हेरां खातीर तिणें चलवणें जालां जावं पुरो तें पुरा आमी आज आमी करच्या मागण्या वरी तिणें केल्या बऱ्यापणा वरी तिका सर तिच्या कश्ट तिका माफी जावं उणें जावं माफी जावं आनी थंय गेल्ली हांगा ती विसरना हांगा ती वचून बेसांव धाडटली ती कुटुंबाचेर ती कुटुंब वाडच्या चडच्या बेसांवन बरें केलें आनी तिच्या भुरग्यांनी तिणें सुरू केलें बरें काम आमकां तिणें इतलें आपयलां भुरग्यां बाळांनी तशेंच आपणाक सर ताजें बरेंपण त्या भुरग्यां बाळां दी कुटुंबाक दी आनी बरेंशें आनी फुडें जो आमी उडास काण तिचें भुरग्यांनी तिचें नांव आवय जावन आसा ताय गेल तर बंद इल्ला उप गेल तर रुची इल्ला तितलें मोगा चकडांक जावन आसा चड आवयांक भुरग्यांनी बरें पळयशें त्या भुरग्यांनी तिका व्हड केल्लें बरी आमी तशेंच आमच्या घरच्यांक आसा बरेंपण पळयशें हांव अशें आमकां कुमक दी तिच्या आत्म्याक शांती दी घरच्या आल्माक शांती दी आज बरी जावन दूद जावन आमकां मोगाचें जाल्लें बरी आमी तशेंच तिच्या मेटान चलोवन तिका मोगाचें जावंक सर बरेंपण ती मागतना ती दी आनी तिच्या नांवान आमी त्या नांवान पवित्र देवान आमी शेवल्या हांव दिसांत तिका बरें मोगाचें जेवण तयार केलां मोगाचें आनी तो आशिर्वाद घाल जेवण देवल्या आमी फुडें तेंच्या सांगाता रावन फुडें वच अशें आनी अशें आमी दिसती आसले ते अशें पाव अशें आमकां तूं पाव हें मागणें करता हांव क्रिस्तांव आमच्या सिमेरे पात तुमकां कुडीची बरी भलायकी मतीचें बरें समाधान मेळून दी म्हणून आमी धन्य देवा लागीं तुमच्या खातीर प्रार्थना करता तुमकां देव बरें करून दी आनी हांगासर आयलेल्या तुमच्या सोमेस्ताचो उपकार भोवडच्याक हांगासर मुखार येता रोजलीन बायाच्या सोर भुरग्यां तर्फेन तिचो पूत आसा श्री सिरील रॉबर्ट डिसोजा तुमच्या लागीं उलोवच्याक पयलीं हांव धन्य देवा गार्गान दिता आयचो दीस फोव केल्ल्याक तशेंच आज म्हजी आवय रोजलीन बाय हिका हांव वयल्यान म्हाका आज निजन व्हरता संतोश अर्घ भेटोवच्या ह्या कार्यक्रमाक सर तुमचेर उबो आसा ह्या आवयच्या भलायकेक आमकां वावर केल्ले डॉक्टर आनी आमचे कुटुंब हांव त्या कारणाचें नांव सांगूंक आसा तांकां आमचो KMCचो डॉक्टर नरसिंह पै आनी आमची लागींसली सुजाता मॅडम डॉक्टर आनी आमचो मुनीर अहमद मायचे हे तिजी भलायकी सांबाळनासली तांचो उडास करता मागीर म्हज्या कुटुंबां सांगल्यार मायक बरें करून पळयला तांणी आस्पत्रेन भलायकी बरें सांबाळला तांचो उडास करता आनी
या कार्य मोगदोर नायल्या आमचो मलगोडो विगार मायच्या मरणा दिसी येवन पावून त्यांनी जसनो सुसून मागला आजही आयल्यात मोगदोर पयल्यान पयले तांचो उपकार पडटा आनी तशेंच आमचे मनेला पुण्याच्या विटलाचे विगार प्रकाश त्यांनी आमच्या मरणाच्या दिसाक आयिल्ले तोय तांकां उदास आज तांकां आयतार जाल्यार येवन जावना म्हणून तांणी बसयल्ले तशेंच आनी आज आमचे पिरगेजेचे मालगाडे जावन आसात आमचे मनादी बाब JB सल्दाना आनी तशेंच स्टॅनी पिंटो आनी नायझील आनी मायच्या मरणाच्या रितीक येवन आनी आज दीस भेटून आनी आमचो एंट्री माचेवचो बाब फादर तांकां हांव अर्घ भेटयता आनी तशेंच आनी हांव अर्घ भेटून आसा आमच्या सर कुटुंबाक आनी आमच्या ह्या म्हणजे मायच्या मरणांत 4 संघटन ह्या संघटनान मोग दाखयला पयल्यान पयले सांगता हांव आदर्श कर्मणूर आनी तशेंच आमचे फोकस संस्थेचे अध्यक्ष आनी सर सांडे आनी तशेंच आमचे दक्षिण कन्नड जिल्हा D वर्ग सरकारी नौकर संघ आनी तशेंच कर्नाटक राज्य सरकारी नौकर संघाचे आसात आनी आमचे दक्षिण कन्नड जिल्हा सरकारी अधिकारीಗಳ बँकाचो डायरेक्टर आनी तशेंच मेंबर्स हांगासर आयल्यात तांकांय हांव तांचो ह्या मायच्या दुखांत वांटो जाल्ल्यार तांकांय हांव आर्गां भेटयता आनी तशेंच आज आमची ह्या कार्याचे MC आनी तशेंच आमकां भलायकी मेळटलो आमचो पिरगेजेचो कार्यदर्शी रोनाल्ड फर्नांडीस आनी तशेंच आमची वाड्याचो गुरकार आल्पी आनी प्रतिनिधी आनी सर वाडेकारांनी आमकां ह्या आमच्या मायच्या म्हयन्याच्या मिसाच्या कार्याक वांटेली जावन आमकां सहकार दिला आनी तशेंच आमच्या पिरगेजेचो पावलो आमचो निर्णय आमकां पुरांगा कडले सवलत जाय आनी मग्न विधीक आनी कितें मिसाक कितें तयाराची पुरा वेवस्था केला ताकाय हांव हाका भेटयता आनी तशेंच आमचे कॅटरिंग आसा आज सन्निधी कॅटर्स म्हणून तांकांय हांव आनी ह्या आमकां आज आमचे पसकुरल माध्यम सांगल्यार आमचे उल्लाल प्रमोद तांणी आमकां मोग धरून आमचे हे कार्य हे करूंक आयल्यात त्या संस्थाचे मालक विद्याधर शेट्टी आनी तांकां सांगात तेंगे हांव आर्गां भेटयता तशेंच ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ದಿನ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮಾಸಿಕ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಿರ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ ಈ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಏನು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದವರಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಮನ್ನಿಸಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್.
Thank you.